हॅलो, गुड मॉर्निंग. गेले गे? हां, जाय ओके ओके ओके. हॅलो, हां सांगा. तुमचे गेले गे? हां, ओके ओके, जाय कळले अवस्था. हॅलो, रावा मग गोत्ता तुमचे गेले ने. ओके ओके, जाय लिओ लिओ ओ लिओ आयलो लिओ 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 काल जालें ಎಷ್ಟು हा आले सांगचे लिओ. फोना वयर फोना पाद्राबाची फोन आयली, सिस्टराची फोन आयली, बिस्पाचे फोन आयली. स्कॅम काही स्कॅम, एक जात स्कॅम. काल स्कॅम म्हणताय. काल जाले पैसे गेले पुरा पैसे गेलेत काही. ओके, तर हांव सांगता खाले करूंक म्हणून हांव सांगता तुका. खाले जाता आसा की आतां मस्त म्हाका कॉल येते आसात. लास्ट वीक जाले एक सिस्टरान म्हाका कॉल केले. तशेंच 2 दीस फाटीं आनी म्हाका कॉल आयला. काल स्कॅम म्हणलें तर तुमकां एक कॉल येता. ते कॉल फोटोन खंयचे तरी पाद्राचे फोटो रावता, नातर खंयचे तरी तेंचे सुपिरियरचे फोटो रावता, नातर तुमकां कोण गोत असलेले तेंचे फोटो रावता. तशें जावन तुमकां काल जाता, तुमकां गोत असलेले मनीस म्हणून तुमी कॉल घेतात, नंबर पळयनात. आमी काल करतात फोटो पळयतात. फोटो पळोवन आमी काल करतात रिसीव करतात. रिसीव करून तुमकां कॉल येता, सांगता की एक प्रेयर मिटींग आसा म्हणून, नातर काल प्रोग्राम आसा म्हणून. तेन्ना तुमकां सांगतात की फाल्यां झूम कॉल आसा. झूम कॉलान तुमी जॉईन जावन जाय तर आमी तुमकां एक लिंक सेंड करता म्हणून. ते लिंक खाले की दॅट इज अ फेक स्कॅमिंग लिंक. ते लिंक तुमचे मोबाईलचे ॲक्सेस घेवंक तेणी लिंक रजिस्टर करतात. तेणी तुमकां सांगतात की तुमकां फाल्यां जॉईन जावंक जाय तर हे लिंकाक क्लिक करात. तो द बिगेस्ट मिस्टेक तुमी काल करतात की तुमी त्या लिंकाक क्लिक करता. इमिडिएटली तुमचे ॲक्सेस टोटली थंय वयता. तशें जावन तुमचे मोबायल नंबरार लॉग आउट जाता आनी थंय लॉग इन जाता. आनी तो तुमचे 2 वे ऑथेंटिकेशन चेंज करून, कोड चेंज करून, ते ईमेल चेंज करून तुमचे कॉन्टॅक्ट लिस्टाक एक ब्रॉडकास्ट करता. म्हाका पयशे जाय, नातर म्हाका अर्जंटली कोणाक पयशे धाडूंक आसा म्हणून एक ब्रॉडकास्ट मेसेज करता. मस्त लोक ते मेसेज सिरियसली घेवन पयशे ऑटोमॅटिकली घालून सोडतात. आनी ते पळयनात की खंयचे अकावंट आसा म्हणून. हे अकावंट्स 100% काल जाता 100% फेक अकावंट्स असतात. फेक अकावंट्स म्हणले तर दीज अकावंट्स आर बीन होल्ड बाय दी नॉर्थ बाय विलेजर्स, नातर कोण तरी धाकटे लोक खंयचे अकावंटान पयशे ना तसले अकावंट हे स्कॅमर्स यूज करतात. आनी तुमी पळयतात की हे अकावंट्स तुमी पळयतना मोस्ट ऑफ द अकावंट्स आर फ्रॉम नॉर्थ सम विलेजीस. तशें जावन आमी हे व्हेरीफाय करनात. कोणी विचारले म्हणून सांगता आमकां काल जाता ओके म्हाजे लव्ड वन्स, म्हाजेच गोत असलेले जणान म्हाका मेसेज केला म्हणून आमी व्हेरिफिकेशन करिनासतना आमी तांकां पयशे घालतात. आनी एकदां हे पयशे तेंच्या अकावंटार गेले उपरांत तुमी पोलीस कंप्लेंट करूंक जाता. बट काले म्हणलें तर तुमी पोलीस कंप्लेंट ते टायम काले तुमी घेतात तितले टायमान स्कॅमर्स हे अमावंट 5 अकावंट्स आनी डिस्पर्स करतात. तशें जावन पयशे मेळटले चान्सीस आर देर इज ओन्ली 1 or 2% चान्सीस. 3 व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप्स आमी कशे स्कॅम जातले आनी कशे आमी सेव जावंक जाय म्हणून तुमच्या स्क्रीन वयर आमी दाखयतात. तुमी WhatsApp ओपन करतना देर इज अ 3 डॉट ऑन द रायट सायड. ते 3 डॉटा उपरांत तुमी क्लिक करून देर इज अ सेटिंग ऑप्शन. सेटिंगान वचून देर इज एन अकाउंट सेक्शन म्हणून आसा. त्या अकाउंट्साक तुमी क्लिक करतना 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन म्हणून आसा. ह्या 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन फर्स्ट ऑन करूंक जाय. 2 स्टेप व्हेरिफिकेशनाक क्लिक करतना तुमकां 6 डिजीट कोड विचारता. तेन्ना तुमी 6 डिजीट कोड घालात आनी रिकन्फर्म करात. करल्या उपरांत नेक्स्ट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ईमेल एड्रेस व्हेरिफिकेशन. काल ईमेल तुमी यूज करतात युअर डिफॉल्ट ईमेल ID थंय तुमी इनपूट करूंक जाय. देन द नेक्स्ट मायट बी रिक्वायर्ड ऑर नॉट रिक्वायर्ड. द नेक्स्ट स्टेप इज पास की म्हणून आसा. ते पास की जाय तर करात नातर ना. सो हे 3 स्टेप तुमी इम्पॉर्टंट जावन तुमी केन्ना करतात तेन्ना तुमचे WhatsApp स्कॅम जायना. सो दया करून खंयचे लिंक आयले तर क्लिक करिनाकात आनी खंयचे OTP आयले तर बी क्लिक करिनाकात.
आनी प्रेझेंट डेजान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इतले स्ट्रॉंग आसा की तुमकां वॉयस क्लोनिंग बी जातेले मस्त ऑप्शन्स आसात. व्हिडिओ इवन फेस स्वॅप व्हिडिओ न्हू तुमचो फेस स्वॅप करूंक जाता. तशें जावन आतां मस्त स्कॅम जाते आसात. दया करून हे तुमी हे स्टेप्स इम्पॉर्टंट स्टेप्स आमी खाले सांगलात ते फॉलो करात आनी स्कॅम जातेल्यांतून तुमी सेफ काड जायात. कोण साईबा सांग रे जॉन मारलो कळले लिंक घे 1 मिनिट. आत्ता लिओन सांगले आणि हांवें दामले लिओ